मोगाचेनो तुमकां समेस्तांक बाप मेलविनाचे प्रणाम. सांजुदाक समर्पिल्लें पुनशेत पक्षिकेरे आमच्या मंगळूर देशींत एक नवार्दीक पुनशेत. ह्या पुनशेताक जायतो लोक आपली तेसां घेवन हांगासर येता. ह्या पुनतळाची वार्षिक महापरब एक वर्सा ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर आमी संभ्रमान आचरण करता. ह्या वर्साय कोरोना पिडे निमती व्हड गद्दाळ्यान हें फेस्त आमी आचरण करिना तरी ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर साद्या मट्टार हें फेस्त आचरण करूंक खुशी व्हरता. ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर बुधवारा दिसा ह्या पुनतळाची वार्षिक महापरब चलतली. सकाळी 8 वरार सादे मीस आनी 10 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मीस हांगासर आसतले. हे फेस्ताक तयार जावन 9 दिसाचे नव्यान ऑक्टोबराच्या 19 तारखेर सोमारा सकाळी 9 वरार बावटो उबारन हांगासर आमी ताची सुरवात करतल्या. हर एका हप्त्यांत दिसांमध्ये सकाळी 9 तावन 10:30 वरां पर्यंत हांगासर मीस नव्यान तशेंच सक्रामेताचें आराधन आसतलें. ह्या संदर्भार चड पिडेस्तां खातीर कश्टतल्ल्यां खातीर गरजेवंतां खातीर विशेश करून आमी मागतल्या. 25 तारखेर हांगासर आमी कोंपरीचो आयतार संभ्रमता. त्या दीस सकाळी 8 वरार कोंपरीच्या आयताराचें मीस उपरांत नव्यान तशेंच सक्रामेताचें आराधन आसतलें. 27 तारखेर मंगळारा सांजेर हांगासर सांजेर 6 वरार बेसपाचें मीस नव्यान ताचे उपरांत सक्रामेताचें आराधन आसतलें. आनी अशें 28 तारखेर वार्षिक महापरब आमी आचरण करतल्या. कोविड-19चे नियम आसलेले वरवीं व्हड दबाज्यान आमी हें फेस्त आचरण करिना तरी सद्या मट्टार हें फेस्त आचरण करतना तुमकां आमी मोगाचो स्वागत मागता. नोव्हेनाच्या दिसांनी फेस्ताच्या दिसा तुमी हांगासर पुनतळाक येया. तुमची तेसांवां घेवन हांगासर येया. सांजुदा मुखार ही तेसांवां उबारा आनी सांजूद तुमचे खातीर आपल्या बोवा जेजू लागीं मागतलो आनी तेस्ट बेसांवांनी तुमकां भोगतलो. नोव्हेनाच्या दिसांनी मिसां दिवंक आसात तर तुमी मिसां ऑफिसांत दिवची. नोव्हेनाच्या दिसांनी तुमकां तेसांवां दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसांत तुमी दियात. फेस्ताक तुमी मिसां दिवयेत. मुद्दम तुमकां रावंक अवकाश आसा. तशेंच फेस्ताक तुमच्या मोगाची काणीक आमी स्विकार करता. फुलाची पाकळी दिवन ह्या पुनतळाक तुमी सहकार आदार दिसे म्हणून विनंती करता. कोरोना पिडे नेमती हें पुनतळ सुमार 5-6 म्हयने बंद आशिल्लें. भक्तिंगाचो संक उणो आशिल्लो. ह्या संदर्भार आतां पुनतळ भक्तिकांक उक्तें जालां. फेस्ताची तयारी आमी सुरू केल्या. फेस्त आमी संभ्रमता. ह्या दिशेन तुमचो सहकार आशेता. तुमच्या मोगाचें दान कितलें तें दावून दी. तुमी मोगान दिल्लें तें आमी संतोशान स्विकार करता आनी तुमचे खातीर आमी निरंतर मागता. ह्या पुनतळाचे मोबायल नंबर, व्हॉट्सअप नंबर, ईमेल ID तशेंच वेबसायट आमी तुमकां हांगासर कळयतल्या. ह्या पुनतळाचे अकावंट नंबरूय आमी तुमकां कळयतल्या. ह्या अकावंट नंबराक तुमच्या मोगाचें दान तुमी धाडून दिवयेत. तुमकां परत बरो येवकार मागता. ह्या पुनतळाक येया. तुमची तेसां उबारा. बापा लागची सोम्या लागची भरपूर आशिर्वादां जोडा. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.